तुमचे निदान कित्याचेर तुमी थारायतात? सो पेशंट जेन्नाय आमच्याकडे ओपीडीन येता तेन्ना फर्स्टली ताजे आय एक्झामिनेशन करना फुडें आमी प्रत्येक पेशंटाच्या दोळ्याचो प्रेशर आमी तपासता. सो आमच्याकडे एक मशीन असता, इट इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टॅक्ट टोनोमीटर किंवा एअर पफ टोनोमीटर. सो पेशंट जेन्ना ह्या मशिनाच्या फुड्यान बसता तेन्ना त्या दोळ्याचेर एक एराचो पफ कसो येता, हवेचो पफ कसो येता. सो हे मशीन सगळे कॅल्क्युलेशन्स करता, ते कॉर्नियल थिकनेस मेजर करता आणि एडजस्ट करून आमकां दोळ्याचो प्रेशर कितले आसा ते मशीन आमकां सांगता. सो जशें हांवें तुमकां सांगलें एक रेंज असता 10 ते 21. सो एनी प्रेशर अबाव 21 जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना असल्या पेशंटाक आमी विथ सस्पिशन ट्रीट करपाक जाय आनी हाजे आमी फुडें तपास करूंक जाय. दुसरें थिंग इज जेन्ना आमच्याकडे पेशंट येता तेन्ना आमी प्रत्येक पेशंटाचे पड्ड्याचो तपास हो करताच करता. आतां तो पड्ड्याचो तपास आमकां एक तर थेंबे घालून करपाक मेळटा किंवा अनडायलेटेडूय आमकां करूंक मेळटा. थेंबे आमी घालप प्रिफर केन्ना करता जेन्ना पेशंटाक अशें डायबिटीज प्रेशर अशें कितें आसता कोमॉर्बिडिटी तेन्ना डिटेलान आमी तो तपास करतात पड्ड्याचो. बट बाकीचे जेन्ना पेशंट येता फॉर रुटीन कंप्लेन्स तेन्ना सुद्दां आमी थेंबे घालनासतना सुद्दां आमकां जितले इन्फॉर्मेशन जाय आसता म्हळ्यार ऑप्टीक डिस्क आमकां पळोवपाची आसता ती आनी मॅक्युला जो मेन एरिया आसता ऑफ विजन ते आमकां अनडायलेटेड सुद्दां फंडसान दिश्टी पडटा. सो हे फंडस पळयतना जेन्ना आमकां कितें तरी सस्पिशियस सायन्स दिसता इन द ऑप्टीक डिस्क म्हळ्यार कितें तरी एसिमेट्री दिसता दोन डिस्कां भितर किंवा कपिंग म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसता ग्लोकोमान म्हळ्यार ते कपाची सायज इन कंपॅरिझन टू द डिस्क वाडटा, थिनिंग जाता रिमाची. सो अशें कितें आमकां सस्पिशियस सायन्स जेन्ना दिसता तेन्ना आमी असल्या पेशंटांक फुडले स्कॅन्स रेकमेंड करता. सो आतां आमचो जसो तकलेचो आनी बॉडीचो पळय सीटी स्कॅन आसता तसोच दोळ्याचो एक स्पेसिफीक स्कॅन आसता, ताका म्हणटात आमी ओसीटी ऑप्टिकल कोहरन्स टोमोग्राफी. सो हो स्कॅन बेजिकली आमकां क्वांटिफाय करून दिता कितली डॅमेज जाल्या ती. सो रेटिनाचोय स्कॅन जाता आनी ते शिरेचो हांवें जे सांगले पळय जी शीर रिस्पॉन्सिबल आसता म्हणून आमच्या विजना खातीर त्या शिरेचोय बी हातून क्वॉन्टिटेटीव असेसमेंट जाता म्हळ्यार कितली पर्संटेज डॅमेज जाल्या ऑलरेडी ते आमकां ह्या स्कॅनाच्या वरवीं कळटा. दुसरो तपास जे आमी करता ह्या पेशंटां खातीर दॅट इज कॉल्ड पेरिमेट्री म्हळ्यार विज्युअल फील्ड एनालिसीस. तर बेजिकली अशें पळयलां ग्लोकोमान की जे विज्युअल लॉस जाता पेशंटांक ते पेरिफेरीन स्टार्ट जाता म्हळ्यार कुशीक स्टार्ट जाता. वेरेज बाकीची जी दुयेंसां आसा फॉर एक्झाम्पल कॅटरेक्ट आमी म्हणुया तातूंत पेशंटाक डायरेक्ट फुडलें विजनूच पेशंटाचें कमी दिसूंक लागता. सो अशें आसता तेन्ना पेशंट एक्चुअली बेगीन पावता बिकॉज ताका फुडलें दिसपाकूच कठीण जाता. बट ग्लोकोमान पेशंट येना कित्याक ताका विजन लॉस जो आसता तो पेरिफेरींतल्यान सुरू जाता. सो एकदां कितें आसता सर्वसाधारण मनीस जो आसता तो हें नोटीस करना की आपल्याक सायडीकचें दिश्टी पडना म्हणून फुडलें दिसता म्हळ्यार ही इज ऑल्सो हॅपी आनी इज सॅटिस्फायड. ताका पडिल्लें ना आपल्याक सायडीकचें दिसता दिसना आनी इतलें ऑब्जर्वेशनूय कोण करना इन डे टू डे लायफ. सो हे जे विज्युअल लॉस आसा तो सायडीकच्यान सुरू जाता आनी जर ताजेर जर टायमार निदान जावंक ना आनी ताजेर जर वखद पडूंक ना पेशंटाक जाल्यार तो विज्युअल लॉस जो आसा तो सायडीकच्यान मदीं मदीं येवन लास्टाक ताका ट्युब्युलर विजन जाता. म्हळ्यार जशें फॉर एक्झाम्पल तुमी एक हॉलो पायपांतल्यान जर पळयत जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें फक्त मदलें दिसतलें तुमकां सायडीक सगळो काळोख दिसतलो. सो अशा प्रकारचो विज्युअल लॉस ग्लोकोमान मेळटा. आनी तरी आसतना जर पेशंट निग्लेक्ट करता किंवा ताजो प्रेशर तसोच हाय उरता जाल्यार अल्टिमेटली ताजें फूल विजन वचून तो टोटली ब्लायंड सुद्दां जावंक शकता.